हांगासर आमी सांकवाडे हेल्थ हांगासर आसा आनी काल सकाळीं तुमकां हांवें बायट दिल्ली आनी सकाळीं आमी सांगलेलें जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा ते एक एकटो येवन वयतालो हांगासर चॅक करून वयतालो. ताका लागून आमी सगळ्यांकूच जे डिपार्टमेंट आसा हांवें डेप्युटी कलेक्टराकूय हांवें फोन केलो, DSP हांगासर आहलो आनी PI बी आहले. हांगा सगळे कन्सर्न जे डिपार्टमेंट आहाय ताका हांवें आयज आतां पयलें आतांच त्या कडेन हांवें मिटींग घेतली आनी जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जावं पोल्युशन बोर्ड, हेल्थ, पुलीस, डेप्युटी कलेक्टर सगळे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा ताका आपयन हांगासर आमी एक मिटींग घेतली आनी हे मिटिंगेक एक डिसिजन जालें जे कितें आमी तो प्रोसेस करपाक जाय तें सगळें आमी डायरेक्शन आमच्या जे डिपार्टमेंटाक आमी दिल्लो आसा ते आतां ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट आसा. जे आपले जे कन्सर्न डिपार्टमेंट कितें आसा तें काम करपाचें आसा तें सोल्युशनचें काम काडपाक जाय तें सगळें हांगासर पासून आमच्या हांगासर चालू आसा आनी हांव फाल्यां हांगा ते परत येतले परत येवन ते आमचे वॉटर जें उदक आसा तें कमी मेवता फाल्यां कशें मेवतलें कितें जातलें हेचें सगळें डिस्कशन आमी फाल्यां बी आमकां रिपोर्ट कितें आसा आमकां मेवतलो ते प्रमाणे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा ते आपलें काम करीत आसा आनी कितेंय तर आमकां सोल्युशन जाय हे हितून आमकां सोल्युशन जाय कित्याक हो इफेक्ट आमच्या गांवांनूय पावपाक शकता बाकी सरावंडींग हांगासर जायत्यो बांयो बी आसा जावं तोडे आसा फोंड आसा अशीं जायतीं हांगासर आसा तें फुडें बी पावपाक जायना तें जाल्यार फाल्यां म्हाका दिसता आमी हें सिट्युएशन पळोवन हें फाल्यां आमी जें कितें डिजल कितें आसा मेवलां तें आमी क्लीन करपाक सोदता तोय प्रोसेस आपूण डिपेंड जे कन्सर्न जे डिपार्टमेंट आसा ते कोण आमी विचारूनच हें आमी प्रोसेस करतले कित्याक फायनली आमकांय तो प्रोसेस आमकां सगळे डिपार्टमेंटाकूय कळपाक जाय कशें कितें करपाक स्लोली आमी अशें करून आमी कितें आसा तेका सोल्युशन आमी काडपाक सोदता. आमकां इन्सिडंट रिपोर्ट जाल्लो फ्रॉम वेर्णा फायर स्टेशना कडल्यान की देर आर सम पेट्रोलियम ऑर डिजल ट्रेसीस that are being found in the well belonging to the church, Shindoli Church, which is situated at Sankwar. So accordingly my concerned department and सगळ्यांक आमी इंटिमेट केले सो म्हणल्यार WID मागीर पोल्युशन बोर्ड आनी हेल्थ डिपार्टमेंट सो तांचे ऑफिशियल्स येवन आसात आनी हांगा ऑलरेडी येवन हांगा सॅम्पल्स घेतल्यात उदकाची आनी रिपोर्ट्स आर अवेटेड. सो मागीर ताणें हांगा नियर बाय ज्यो कितें बांय आसा जावं कितें स्प्रिंग्स आसा त्योय बी ताणें इन्स्पेक्ट केल्यात पूण अजून पर्यंत थंय कांय कॉन्टामिनेशन मेळूं ना ही बांय सोडली जाल्यार हांगची. So sir, as of now, stakeholders are finding out some clues or lagi tanking companies are petrol pumps. ताजेर भी कितें दुबाव about As far as possible, contamination is concerned, there are 2 petrol pumps are located at a distance of around 500 meters to 1 kilometer. One belongs to the HPCL and one belongs to the BPCL. So तांकांय बी आज आमी हांगा आपयल्ले आज आमच्या इन्स्पेक्शनाक लागून आनी वी हॅव गिवन देम instructions to carry out the physical inspection of their storage tanks to trace out and to identify any possible seepage or leakage. So I think the foul play भी दिसता सर अशें कितें because no other wells are contained. आज कितें We have informed the police. फॉल प्ले कितें आसा जाल्यार पळोवपाक लागून ते तांचो CCTV हांगा आसा बायचे कडेन ते फुटेज आमी तांकां चॅक करपाक सांगला पुलिसांक. सर कितें एक्सपर्ट्स बीन अशें कंपनीचे सांगले जावं कितें The BPCL and HPCL तांची एक्सपर्ट टीम आसा सो वी वील बी रायटिंग देम टुमोरो टू कंडक्ट द इन्स्पेक्शन विथीन 2 days दे वील कंडक्ट द इन्स्पेक्शन सबमीट द रिपोर्ट. खंयचे ऑथॉरिटी आशिल्ले सर आज मिटिंगेन? आज पोल्युशन बोर्ड आशिल्ले, WID आशिल्ले, मागीर हेल्थ आशिल्ले, इवन सिवील सप्लाय तांचे आशिल्ले. सर हे आतां भरला ते उदीक काडटले पेट्रोल काडटले काय ती लेवल चॅक करता? आमी फाल्यां म्हळ्यार परत लेवल चॅक करतले आनी आफ्टर दॅट वी वील डिसायड वेदर टू पूल ऑल द वॉटर्स. थँक्यू सर. ओके थँक्यू. डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग चेअर केली आणि सगळे स्टेक होल्डर्स आशिल्ले ते आशिल्ले मिटिंगेन सायडीचे पंप्स ZOIL तांचे रिप्रेझेंटेटीव आपयले. सो बेजिकली आतां आमची प्रायोरिटी आसतली इन्क्वायरी करून म्हळ्यार खंयच्यान हें कंटेमिनेशन जाता तें आयडेंटिफाय करपाचें आनी तें प्लग करपाचें. हो तुका हांगा दिसता बायन दिसता तें ताजो आउटपूट खंयच्यान ओरिजिनेट जाता हें पयलीं प्लग करपाक जाय आयडेंटिफाय करून. त्या प्रमाणे आतां फाल्यांच्यान हो प्रोसेस स्टार्ट जातलो हें करपाचें आयडेंटिफाय. डेप्युटी कलेक्टर इज गोइंग टू रायट टू द कंपनी HPCL BPCL आनी तांचे टॅक्निकल जे स्टाफ आसा ते येतले आनीक ते हे करतले कितें ते खंयच्यान सोर्स कंटेमिनेशन जाता ते आयडेंटिफाय करपाक अटेम्प्ट्स करतले. एज ऑफ नाव कितें तरी प्रायमरी हिंट बी कितें मेळ्ळा? तशें हिंट्स कांय मेळूना बट पयलीं आमचें लक्ष वता लागीं पेट्रोल टँक किंवा रिजर्वोयर हेजे
पेट्रोलियम प्रोडक्टाचे आसा त्या प्रमाणे एटलिस्ट फॉर टायम बींग आमकां एक लागीं आसा म्हणटा ZOIL आसा 2 वयर पेट्रोल पंप आसा हाजे पयलीं रूल आवट करचे पडटलें नियरेस्ट हें मेळना जाल्यार मागीर फुडें दुसरे सोर्स सर तुमी एक CCTV चॅक करतले म्हणजे कितें आसा सस्पेक्ट हितून दिसता तशें ना पुलीस काम म्हणल्यार सगळें आसता सस्पिशियस पयलीं आसता सो तो एक पार्ट ऑफ रुलींग आवट तो आमचो कंटेमिनेट जाले आमी तशें म्हणना की कोणें हाडून घातला म्हणून बट आमचो तो तपासाचो भाग आसता आनीक बाय बीन खंयचे कंटेमिनेट जाले ना तरी जाता वॉटर सोर्सान रिसोर्स डिपार्टमेंटान केल्ले ते तांकां आतांच्या पर्यंत त्यांच्या चवकशीन अशें कांय नियर बाय वेल्स कंटेमिनेटेड दिसूं ना तांकां Source. Now what that source is, that various angles authorities are investigating. State administration asa, PCB asa, WRD asa. So until that is identified, it is not right to name anybody. So let us wait for the investigation. Done, sir. Thank you.